नमस्कार. आयच्या या राउंड टेबलात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी दोन विशयांचेर चर्चा करतात. पयली विशया भितर एक दोन भाग आसात. ते म्हळ्यार गोंयचे दोन म्हत्वाचे ब्रिज. एक अटल सेतू मांडवी ब्रिज आनी एक दुसरो जुवारी ब्रिज. सद्याक दोनूय ब्रिजांचेर लोकांची कितले कितले हाल जातात हें तुमी दर दीस टीव्हीचेर पळयतात, पेपरांनी वाचतात. एक अशी आनी हे दोनूय ब्रिज म्हळ्यार आमच्यो लायफलायन्स कश्यो, आमच्या रोड ट्रान्सपोर्टाच्यो लायफलायन्स, आमच्या येरादारीच्यो लायफलायन्स. दिसाक म्हाका दिसता लाखांनी लोक ह्या दोनूय ब्रिजा वयल्यान प्रवास करतात. हो पयलो विशय. ह्या ब्रिजांचें जालां कितें आनी जातलें कितें. दुसरो विशय जो आसा तो मायनिंगाचो. एक वटेच्यान सरकार कॉर्पोरेशन करता म्हणटा, दुसरी वटेच्यान एक्सपोर्ट ड्युटी इतली वाडोवन दवरता की बिझनसच जावपाक शकना. सो मायनिंगाचें खंय पावतलें ह्या दोन विशयांचेर आमी चर्चा करतात. म्हणजे दोन मानेस्त आसात. पयले आसात द गोवन एवरीडेचे एडिटर जॉयल आफान्सो आनी दुसरे आसात गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर. किशोर इज नॉट जॉयनिंग अस टुडे. किशोराचे कितें तरी ठरिल्लीं कामां आसात, त्या खातीर किशोर आज ह्या भागा भितर आमचे बरोबर ना. बट पांडुरंग आसा, जॉयल आसा. जॉयल आय विल स्टार्ट विथ यू because you travel on the Zuari bridge every day. So there's no better person on this panel than you to tell us what you face every day. Pramod, let me begin like when this new highway was coming in, एक खूब हें आशिल्ली उपेक्षा आशिल्ली की that we will get state of the art roads, like they were saying world class roads and world class infrastructure all the time म्हणटाले. But finally when the roads were rolled out, I mean thrown open, some parts of it, एक दुसरेच आमकां दिसतेक पडलें की not expected at this level. I mean when you are saying, you are giving such a big picture that रस्ते अशे आसतले, बरे आसतले and you can travel from Panjim to Margao at half an hour's time and all of that. But today when you go and travel and you understand what the roads are, I mean pathetic. I mean it's so uneven. And तितून भितर आतां let's talk about Atal Setu later, but yeah, we'll start with Zuari bridge. What is the problem with Zuari bridge? कारण म्हाका याद जाता, why I'm asking what is the problem. सुरवातीक जेन्ना तांणी ब्रिज बांदपाक सुरवात केल्ली तेन्ना म्हाका याद आहा की आमकां संवय नाशिल्ली गोंयकारांक इतली सारकी ट्रॅफिक जॅमाची बी. आनी थंय बरें ते कॉन्ट्रॅक्टरान बोर्ड लायिल्ले, टुडेज पेन टुमॉरोज गेन म्हणून. तुका याद आसतली. हे बोर्ड लायल्यार टुडे आनी टुमॉरो न्ही, 5 वर्सां जालीं. इन 2017 इलेक्शनाक कोण तरी सांगतालो की फुडल्या वर्सा आमी ब्रिज इनॉग्रेट करता म्हणून. आज 22 इलेक्शन जालें तरी ब्रिजाची 4 लेन सुद्दां इनॉग्रेट जायना. आनी जे लोक एवरीडे थंयच्यान ट्रॅव्हल करतात तांचे हाल जायत आसात. वॉट इज अ प्रॉब्लेम? म्हळ्यार इवन आफ्टर 5 years 6 years वाय वी हॅव नॉट बीन एबल टू एटलिस्ट पुट दी बेजीक traffic movement on track. Basically what happens is they had done this work in phases. एक फेज केलो, दुसरो फेज केलो, तिसरो फेज केलो. तुजे भितर खूब डिले जाली. I mean as you've seen, work has been stuck in so many places. The contractor will have to explain why the delay and the government will have to ask them why this kind of a delay. Number one. Secondly, a lot of quality checks have gone missing. There have been no quality checks. There are potholes. Can you believe a bridge, approach roads on the bridge, the flyovers, developing potholes even before they are actually thrown open? I mean, how do you accept that? कशें accept करतलो? आतां पळय, forget about this Shridaam flyover. It's just not even 6 months. I mean, there are potholes there on that tarred surface, tarred top of the bridge. How can you accept that? I mean, when you are promising world-class infrastructure, this is not what we expected. You give the people a good infrastructure so that their life also becomes easy and simple. पण जुवारीचेर उलयतलो काय मांडवीचेर उलयतलो? हां, मांडवीचेर. तूं अटल सेतूचो मनीस, जॉयल जुवारी ब्रिजाचो मनीस. सो अटल सेतूचें जालें कितें? कारण काल म्हाका दिसता व्हेरी सरप्रायझिंगली द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन केम फ्रॉम सुदीन ढवळीकर की तुगेलो ब्रिजाच्या कन्स्ट्रक्शनाक प्रॉब्लेम ना, बट ब्रिजाच्या कॉन्क्रिटाचेर टार उरना
आनी वाय इट इज हॅपनिंग दॅट नीड्स टू बी स्टडीड म्हणून. सो तुका कितें दिसता हे पडटा एक्सप्लेनेशन काय यू हॅव अ डिफरंट पॉयंट ऑफ व्यू ऑन मांडवी ब्रिज? जेन्ना मांडवी अटल सेतू जेन्ना बांदपाक आयिल्लो तेन्ना तो एक 400 crores प्रोजेक्ट आशिल्लो, पूण तो फायनल जाय मेरेन कंप्लीट जाय मेरेन तो 850 crores पावलो. सो गोंय राज्याचे 850 कोटी रुपये ह्या पुलाचेर गेल्या. आनी तेन्ना हे कॉन्क्रीट किंवा तूं हे जे सांगता टार सारके उरना म्हणून आनी किंवा कॉन्क्रीट आनी टारा मदलो जो ह्या उरता गॅप उरता, हे खरें म्हळ्यार हे टॅक्निकल पॉयंट हांकां पयलींच खबर आसपाक जाय आशिल्लें. आतां सुदीन ढवळीकर तो प्रोजेक्ट नाशिल्लो जेन्ना तो गव्हर्मेंटान आशिल्लो तेन्ना तो प्रोजेक्ट आशिल्लो GSIDC कडेन. पूण GSIDC कडेन एक व्हेरी इंट्रस्टींग गजाल एक भायर सरल्या, ते बायंडींग मटेरियल जे आसा पुलाचे, म्हणजे हे GSIDC सोर्सांतल्यान म्हाका सांगलें व्हेरी इंट्रस्टींग आसा की तेणी एक्सपेरिमेंट म्हणून तो गोंयांत करपाक घेतलेलो. तें आनी खंय करूंक नाशिल्लें खंय. तो एक मोठो हे आसा आनी तो जर इन्वेस्टिगेशन करपाक गेले जाल्यार ते खूब लोक भितर, कारण कन्सल्टंटांनी पयलीं टेंडर जेन्ना काडलेले पुलाचे तेन्ना ह्यो गजाली नाशिल्ल्यो खंय. ह्यो टेंडराच्या उपरांत चेंज केल्या. मग ह्यो कोणूय ऑथॉरिटी कोणाक दिल्ली चेंज करपाची, हो एक मेजर विशय आसा जो म्हाका आयज आमी म्हणजे काल सुदिनाच्या स्टेटमेंटा उपरांत जेन्ना आमी हे करपाक गेले इन्वेस्टिगेट म्हणजे विचारपाक गेले तेन्ना ही एक गजाल समोर आयली की बायंडींग मटेरियलाच्या भितर चेंजीस केले हेंच्यांनी आनी ते आफ्टर टेंडर जाला आनी ते बाय एडवायस म्हळ्यार तो कोण आमचो आशिल्लो कन्सल्टंट त्याच्या एडवायजानच जाला खंय ते. सो ही एक मेजर मिस्टेक तेंच्यांनी केल्ली आहा आनी ती म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन केल्यार समोर येतली ही गजाल की हे कोणी आनी केन्ना बदल्ल्यो ह्यो गजाली त्यो. आनी त्यो गोंयान एक्सपेरिमेंट म्हणून तेणी केला म्हणटात ते, म्हणजे एक प्रयोग करपाक जाय म्हणून तो अटल सेतूचेर केला आनी म्हणून त्या खातीर आयज अटल सेतूची ही परिस्थिती जाल्ली आसा. व्हेरी इंट्रस्टींग. सो तूं जेन्ना म्हणटा आतां एक गजाल तर आमकां खबर आहा, हांव लास्ट वीक निलेश काब्राला कडेन उलयतालो. निलेश तर सरळ एवरीबडी इज एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लेम आनी निलेश सेज दॅट कितें तें GSIDCक विचारात. तूं आतां म्हणटा GSIDC म्हणटा कन्सल्टंटा विचारात, कन्सल्टंट म्हणटलो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टरा विचारात. ना हे GSIDC आनी कन्सल्टंट दोगांय मेळून केला. कन्सल्टंटान एडवायस केल्ली खंय ते गजाली करपा खातीर बायंडींग मटेरियलाचेर आनी ताच्या उपरांत GSIDCन तें डिसिजन घेतला. सो लार्सन अँड टुब्रो जी कंपनी आसा आनी कन्सल्टंट आनी GSIDC ह्यो तिगूय संस्था तितल्योच रिस्पॉन्सिबल आसात. आनी हे म्हाका दिसता ह्या गजालीची चवकशी जावपाक जाय की हे परत परत अटल सेतूची वाट कित्याक लागपाक लागल्या ती. सो एक जो मुद्दो IIT will not investigate this as a part की बाबा तुम्ही टेंडरान कितें सांगलेले. इफ दिस पार्ट इज करेक्ट जे पांडुरंगाक ताज्या सोर्सिसांतल्यान माझो सारको सोर्स आहा तो सांगला की हे तो जर गजाल खरो जाल्यार IITन अभ्यास करपाची गरज ना. एक्सपेरिमेंट फेल्ड. फक्त IIT येवन हे सांगतले तुमकां. फक्त आमची दुर्दैव कितें तो एक्सपेरिमेंट येवन आमचेर केलो गोंयकारांचेर तो एक्सपेरिमेंट केला. अदरवायज अभ्यास करपाक कितें आहा. But see, when you are starting a bridge, all these factors, other Sudhin is saying that it because No, of climate. No, climate. क्लायमेटाचेर आमी येवयात मागीर कळ्ळें तुका, कारण तांचे मोगोची क्लायमेट बरेंच चेंज जाल्लें आहा फाटल्या 4-5 म्हयन्यां भितर. बट एक गजाल आसा की फक्त पॉटहोल्स हो अटल सेतूचो प्रॉब्लेम न्ही. जेन्ना अटल सेतू वयल्यान आमी देंवताले तेन्ना ती पयली जो रोड भितर वचपाक लागलो म्हणून तो पयली इलेक्शनाचे पयलीं सुद्दां तो बंद दवरिल्लो. जनरली सरकार इलेक्शनाच्या तोंडाचेर असली धाडस करना, पूण ती परिस्थिती इतली बारीक बाबत आशिल्ली की तो भागच भितर वता म्हणून तो परत कन्स्ट्रक्ट केलो. एक सायडीच्यान आर्म आसा तो, दुसरी वटेच्यान आर्म आसा तो उदका पोंदा वतालो, तुगेले हायटायड येताले तेन्ना म्हूण तो परत केलो दुसरी सायडीचो. पॉटहोल्स हो आतां कंटिन्युअस इशू. पण ताजे शिवाय आनीकय इश्यूज ब्रिज बांदतगीर हे नदरेक आयल्यात न्ही पांडुरंग. अजूनय तो ब्रिज कंप्लीट जावं ना. हय एक काम उरला. ताका आनी पणजेन येवपाक एक आशिल्लो. हय. सो हे केन्ना कितली वर्सां चलतले तेजें काय सांगूना जाय. म्हाका दिसता की तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय अटल सेतूच्या कंप्लीट प्रोजेक्टाचेर की वॉट वॉज अ टेंडर आनी केला कितें एक्झॅक्टली आनी टेंडरान कितें प्रोविजन आशिल्लें आनी तुमी केला कितें हाचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. IIT मद्रास जी आसा ती हेचेर इन्वेस्टिगेशन करची ना. ती करतली की टार आनी तुजो तो कॉन्क्रीट हाच्या मदीं हे जावपाक लागला ते कित्याक काय म्हणून. सो तो टॅक्निकल इशू काडटले ते. सुदिनाक मे बी ती खबर आसतली कारण सुदीन कॉन्ट्रॅक्टर आनी तो कितलीशीच वर्सां PWD मिनिस्टर. But is it the first time where tar and concrete has been used simultaneously? गोंयान म्हाका दिसता तो एक्सपेरिमेंट पयलींच केला. हो तर फेल जालो जाल्यार देन ऑल अलोंग आमची आतां एक्सप्रेसवे आसा ती हायवे आसा ती फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ. कितलेशेच पॅचार आतां ते डांबर घालपाक लागला. महाराष्ट्रा सुद्दां कितलेशेच पॅचाचेर आतां कॉन्क्रिटराचेर डांबर येवपाक लागला.
Many patches. जावपाक लागले. In some places, they have dug out even the cement and relaid the cement. या एक गजाल आनी आतां सरकार म्हणटा कितें की अजून द ब्रीज इज इन सामकें सामान्य भाशेन सांगपाचें म्हळ्यार इन इज वॉरंटी पिरियड. सो आतां जो कितें खर्च जाता तो खर्च म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्टरूच करता, तो लोकांच्या माथ्यार येना किंवा सरकाराच्या माथ्यार येना. बट एक गजाल जो हाजेर सामको वायड स्प्रेड पांडुरंग सगळे जाण उलयतात, लायक जॉयल ऑल्सो टू स्पीक ऑन दॅट इज ते म्हळ्यार करप्शनाचें. आनी की रस्ते करप ह्या हातूंत भितर आनी खड्डे तयार जावप. कारण हो फक्त वी नेवर थॉट की मांडवी ब्रिजाचेर पॉटहोल्स तयार जातले, आमचे रेग्युलर रस्त्यांचेर पॉटहोल्स आसताले, मांडवी ब्रिजाचेर तयार जातले म्हणून आमचे चिंतून आशिल्ले ते सुद्दां जाले. हो जो भाग आसा करप्शनाचो की सिस्टमूच सेट जावन गेल्ली आसा. आनी तूं म्हाका एकटे आमदारान सांगलें कांय दिसां पयलीं की परिस्थिती अशी आसा म्हणून की आपूण नवीन आमदार जालो, नवीन आमदार ते आपल्या लक्षांत आयलें की हांगेली करप्शनाची सिस्टम इतली बरी बसल्या की तो कॉन्ट्रॅक्टराक जी कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा तातूंतले आतां नॉर्मली म्हणटा आमकां दिसता कितें जनरली भायल्यान पळयतना की हांगेले कितें तरी आसतलें बारीक म्हणून. तो म्हणटा ते 30 ते 40% म्हणपा लागलो करप्शन पावलां. मागीर म्हणपा लागलो तो कॉन्ट्रॅक्टर काम कितें करतलो आनी तो कसले क्वॉलिटीचो रस्ते तुका दितलो. ही गजाल खरी. ही गजाल स्टॉप जावपाक जाय. कारण कॉन्ट्रॅक्टराच्या ताका एकदां टेंडर दिल्या उपरांत PWDन जी एक सिस्टम बसलेली आसा, जी हायरार्की बसलेली आसा, त्या सगळ्यांक जर पयशे पावोवचे पडटात, पर्संटेज पावोवचे पडटा आसत. आनी हें जर खरें आसत त्या आमदारान, कारण वेंजीनूय तसो एक आरोप केल्लो आम आदमी पार्टीच्या आमदारान. आनी म्हाका दिसता की ही गजाल जवळ जवळ 60-70% खरीच आसा. कारण ताका आमी आयकून जाना, केन्ना कोणी काय प्रूफ दिवंक ना, पूण कॉन्ट्रॅक्टर सांगतात, आनी एकदां काय मित्र सांगतात, इंजिनियर सांगतात आमचे काय मित्र की हे करप्शन जें आसा हें चलत येयलां आनी तें स्टॉप जावचें ना म्हणून. कारण वयल्या पासून सकयल्या मेरेन सगळ्यांक तांकां कितें तरी पावोवचें पडटा आनी तें पावयल्या उपरांत जें उरता तेतून ताका रस्तो करचो पडटा. बरें, तो रस्तो करतना ते टायराची क्वॉलिटी जी आसता, जी आसपाक जाय तितकी क्वॉलिटी नसता. आनी ज्या इंजिनियरांनी चॅक करपाक जाय तो ते चॅक करिना, बिकॉज हे सगळ्यांक पयशे पावयल्ले आसता. नाजाल्यार गोंयांतले जवळ जवळ सगळेच रस्ते हे खंयच्याच हेतून बसनात, जे हेतून ती क्रायटेरियन जे करपाक जाय, जे आसता रोडा संदर्भात टॅक्नॉलॉजी, जो टार त्या क्वॉलिटीचो आसपाक जाय, ते जे हे आसा ती खंयच्याच एका रस्त्याक एकाय रस्त्याक तुका मेळची ना बिकॉज ऑफ करप्शन. कारण तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की 5 कोटींतले जर तुमकां वाटपाकूच गेले आपणे 1 कोटी रुपया जाल्यार उरलेल्या पयशांक रस्तो कसो करपाचो. कारण जे 5 कोटीचे टेंडर जे फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो केल्लो आसता तो 5 कोटीचो त्या सबंद रस्त्याचो केल्लो आसता, एक टोटल खर्चाचो केल्लो आसता, डिस्टन्स आसता, सगळें आसता. सो तुवें जर पयशे तेन्ना कमी जाता, येवपाचे पयशे कमी जाता, वयल्यान तुमची तुमी बिलां थकीत दवरतात, ती बिलां वटोवन घेवपाकूय तुमकां जर करप्शन लोकांक कोणाक तरी पयशे दिवचे पडटा आसत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामां करची कशी. आमी पूर्णपणान कॉन्ट्रॅक्टरा हितून जबाबदार धरूं शकना. ही आमची सिस्टमच इतली हे जाल्ली आसा. म्हाका कितें याद जाता जेन्ना अटल सेतूचें इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना मनोहर पर्रीकार थंय आयिल्ले, दुयेंत आशिल्ले आनी तरी आसतना ते आनी हाव इज द जोश म्हणून ताणें सुरवात केल्ली. आनी हाव इज द जोशा उपरांत तांणी एक बरो कोट सांगिल्लो. ही सेड दॅट ग्रेट कंट्रीज डोंट मेक ग्रेट रोड्स मेक ग्रेट कंट्रीज म्हणून. आनी म्हाका दिसता आज जेन्ना आमी ही उलयतात आनी त्याच अटल सेतूचे विशीं उलयतात ज्या अटल सेतूचेर बसून स्टेज घाल्ली थंय, त्या स्टेजीचेर बसून ताणें जें हें वाक्य हें केल्लें. जॉयल, डू यू थिंक देर इज अ वे आउट ऑफ दीस सिस्टम? आमी करप्शनाचेर खुबश्यो गजाली उलयतात, बट आतां करप्शनाचें प्रमाण हें इतल्या लेवलाचेर पावलां जशें तुवें सांगलां की वी आर नॉट इवन बॉदर्ड वेदर दॅट बेजीक क्वॉलिटी इज फॉलोड. If we don't have a quality check in this and corruption in the background, केन्नाच चेंज जावचें ना. हें अशेंच वयतलें. ओनली प्लेस वेर वी कॅन डू इज द गव्हर्मेंट कॅन हॅव इट्स ओन मेकॅनिझम टू चॅक ऑन क्वॉलिटी. आतां आमी ब्रीज सपोजर रावले आनी मागीर ते IIT बसयतले, इन्व्हेस्टिगेशन करतले, that is 850 crores spent केले मरे. already spent 850 crores. So why these kind of quality checks were not in place as the work was progressing? आता पळय ही आता मेन वर्क जाता जुवारी आनी क्रॉस, सो मेनी प्लेसीस ते हेतून भितर पॉटहोल्स, अनइवन रोड, मदींच टार, मदींच सिमेंट, तुका एक स्मूथ रायड जायत ना. यू कांट ड्रायव्ह स्मूथली, इट जस्ट वॉबली. सो
हे कित्याक खातीर जालें मदीं कोणें वाय देर वॉज नो चॅक एंड वाय हॅज नो बडी सीन दीस वयता म्हणून तशेंच वयता आतां पळय आनी कोणाक पडलेलें ना ते हांकां आमचे मिनिस्टर्स नो बडी इज बॉदर्ड PWD यू कांट ब्लेम कॉन्ट्रॅक्टर ऑल द टायम कारण म्हाका दिसता जुवारीच्या बाबतींत तर जुवारी ब्रिजाच्या बाबतींत जाला की जी जमीन एक्वायर करून कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपा जाय आशिल्ली ती सुद्दां 2-3 फावटी तुगेले टायमार दिल्ली ना Contractor will have his own responsible issues. धरू शकना Yeah. complete responsible धरू But शकना somewhere that accountability has to be there. Somebody has to be responsible for Finally, it has to be the because it is government. people's money. Finally, it has to be the government because Yeah. government is supposed to get the work done. Contractor is not supposed to get the work done. Alappai Government is supposed to get the work done from the हे रस्ते contractor. आम्ही केले ते नेक्स्ट 20 years 25 years दे आर सपोज टू लास्ट आम्ही काही न्यू हाजे बद्दल न्यू करचे ना सो दॅट मीन्स वी आर सपोज इतल्याचेर पावला हें आतां की स्वता मुख्यमंत्र्यान फाटली 3 वर्सां भितर बरोबर जी रस्त्याची कामां जाली ताची इन्क्वायरी ऑर्डर केल्या म्हणजे मुख्यमंत्र्या फाटली 3 वर्सां मुख्यमंत्री जे म्हणजे विद्यमान जे मुख्यमंत्री जे आशिल्ले प्रेझेंट मुख्यमंत्री जे आसात डॉ प्रमोद सावंत हेच फाटले 3 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि तांच्याच कॅबिनेटान दीपक पावसकर मंत्री आशिल्लो सो त्यांच्याच मंत्र्यान केल्ल्या रोडाचेर तांकां दुबाव आसा असं म्हणजे हे खरं म्हणल्यार अजापाची गजाल ही की तांणी अशें कशें स्टेटमेंट केलें आनी असं ऑर्डर कशी दिली एका इन्क्वायरीची ती इन्क्वायरी स्टार्ट जावं ना ती वेगळी गजाल आनी तातूंत कोण सस्पेंडूय जावं ना ही बातमी जी आसा ही वेगळी गजाल पूण मुळात आपल्याच कार्यकाळान जाल्ल्या रोडांचे आपल्याच टेन्युअरान जाल्ल्या रोडांची इन्क्वायरी ते बरयता एक म्हणजे एक पॉझिटिव्ह ताका एक पॉयंट आसा की जावपाक जाय इन्क्वायरी मागच्या फाटल्या PWD मिनिस्टरान जे कितें केला घोळ तो भायर येवपाक जाय अशें घडये तांकां दिसता आसतलें मे बी तेणें त्या खातीर इन्क्वायरी बसयल्ली आसतली मागीर मुखार कांय जालें ना ती ताचें. इन्क्वायरी जावं ना आनी ते सस्पेंडूय जावं ना पूण आतां कित्याक वाय इन द सेकंड टर्म यू आर इन्स्टिट्यूटींग एन इन्क्वायरी तेन्नाच करपाची इन्क्वायरी न्हू तुका वायट दिसलें जाल्यार आतां सेकंड टर्म आयलो ते मिनिस्टरूय गेले आनी आतां तेंचेर इन्क्वायरी करपाची बट एक गजाल दिसता आनी हांवें मुद्दम विचारता की हांव त्या ब्रिजा वयल्यान आतां मायनिंगाचेर कित्याक येता कारण जे ब्रिजांच्या बाबतींत जाला तेच म्हाका खूब कडेन मायनिंगाच्या बाबतींतय जाल्लें दिसता म्हळ्यार आमी पयलीं अटल सेतू बांदलो बांदतकीर कळ्ळें की आमी प्रयोग केल्यात म्हणून तशें मायनिंगाचेरय सरकारान खूब प्रयोग केले कसली कसली कॉम्बिनेशनां आनी ते तुगे बायंडींग गजाली करपाचेच प्रयत्न केलो ती बायंडींग गजाली जाल्योच नात आनी जसो टार सुट्टा आनी तुगेलो तो तार बसना तशी मायनिंगाची उद्देगाची परिस्थिती जाली मागीर आमकां लक्षांत आयलें की एक वटेच्यान एक आम तुगेलो खचता दुसरो आम बुडटा सेम मायनिंगाची परिस्थिती there is I do not finding much difference between the state of our bridges and the state of the industry. Rather, the state of the industry is worse because थंय बुद्देगच चालू ना अशी सद्याक परिस्थिती आसा आयताराक तर तुगेलें जालें एक वटच्यान मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो की आपूण कॉर्पोरेशन करून तो उद्देग सुरू करता दुसरे वटच्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडली आनी 50% एक्सपोर्ट ड्युटी घाली खंयच्याय वराचेर म्हळ्यार एक तर 58 FEच्या वयर तर ताणें 30ची 50 केली आनी ताच्या सकयल जी ओर आसा तो व्हडलो कांय प्रेस तुगे मेळत ना तागेर 50% लावन दवरली एक गव्हर्मेंटाचो जर एकूण कारभार पळयलो जाल्यार जॉय डू यू थिंक देर इज एनी सिंक्रोनायझेशन इन दीस बिकॉज यू कॅनॉट बी सेईंग दॅट आय वॉन्ट टू स्टार्ट द इंडस्ट्री बाय forming a corporation and before even you constitute all the charters of the constitution your own government at the center imposes a levy which makes the business unviable so what is happening in your opinion I don't see any logic into this argument which the government is trying one side to start mining and saying आम्ही mining कमीच करतले दुसरे करतले आणि एके साइडीन you are 50% levy and you are just finishing them completely major mining business is through export everybody knows if you are trying to cap that and cut it off then ani tancha businesses urla kide there is no point in getting into mining and there will be a lot of repercussions after effects of this decision you know there even people who are dependent on mining will transport they will feel the effect of it कारण म्हाका दिसता मुख्यमंत्री जेन्ना निर्मला सितारामनाक मेळ्ळे तेन्ना ताणी जे रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी ताजे उपरांत ताणी जो प्रेस नोट इश्यू केला तातूंत एक इंटरेस्टिंग लायन आशिल्ली वीच इज रिलेटेड टू वॉट द नोटिफिकेशन सेड नोटिफिकेशनान सांगलें की स्टिलाच्या उत्पादना खातीर आमी एक्सपोर्ट सद्याक ही लेवी घालतात टू डिस्करेज दी एक्सपोर्ट दॅट इज वॉट इट मिन्स आनी गोंयचे ओर जें आसा तें तुगेलें स्टिला खातीर यूजूच जायना सो हो जो विरोधाभास आसा हो विरोधाभास आज मेरेन 2012 सावन 2022 मेरेन 10 वर्सां जालीं हो प्रत्येक गजाली भितर मायनिंगाच्या बाबतींत हो विरोधाभास दिसलो ना
म्हाका अशें दिसता की कोण तरी एक लॉबी दिल्ली अशी आसा की गोंयांतलोच न्ही जाल्यार खंयचोच मायनींग उद्योग जो आसा तो फुडली कांय वर्सां सारको जाग्यारच येवपाक जायना काय कितें म्हणून प्रयत्न करता आनी तेंच्या प्रयत्नाक यश येता. कारण तुमकां याद आसतली म्हणजे मनोहर पर्रीकर जेन्ना म्हणजे CM आशिल्ले 12च्या उपरांत तेन्ना एक ते वारंवार दिल्ली गव्हर्मेंटाक सांगताले की एक्सपोर्ट ड्युटी जी 30% आसा तेन्ना ती 15 आशिल्ली 12 ताज्या उपरांत ती 12नूच डिसेंबरान 30% जाली आनी ताज्या उपरांत पर्रीकर परत परत मागणी करताले की ती एक्सपोर्ट ड्युटी कमी करपाक जाय कारण एक्सपोर्ट चड जावपाक जाय म्हणून. आनी गोंयांतले तुवें म्हणल्यार असो गोंयांतलो लो ग्रेड ओर हो आमकां भायरच धाडप तर चायना जपानान कोरियान ताका ते सायडीन मागणी आसा ताका हांगा मागणी ना हांगा मागणी आशिल्ली जाल्यार हांगा स्टील कंपनी उबे रावपाच्यो हांगा मागणी ना म्हणून हांगाच्यान तो वर थंय वता. हे सादें लॉजीक न्ही कळपाक जाय आशिल्लें. पूण आतां जे तेणी वाडयलां तें दिसता की स्टील लॉबी जी मागणी करताली की हांकां एक्सपोर्ट ड्युटी जर वाडयली जाल्यार हो माल सगळो भितर उरतलो म्हणून. सो म्हाका दिसता वल्या वांगडा सुक्या वांगडा वळे जळपाचे हे प्रकार हो घडलेलो आसा आनी हो आनी कोणाक तरी टार्गेट केल्लो हें आतां गोंयाकूय लागू जाला देशांतल्या सगळ्याच ओराक लागू जाला. एक्सपोर्ट हेतूंतल्यान जवळ जवळ संपुश्टांत येतलो कारण कोणच मनीस कर्नाटकान गोंयान किंवा ओडिशान खणटलो आनी भायर चायनाक धाडटलो इतके एक्सपोर्ट ड्युटी हे जावंच शकना. हो जवळ जवळ बिझनेस सोंपोवपाचेर तरी हे जाला किंवा एक ठरावीक लोकांक तो हातान घेवपाचो आसा एक लॉबी आसतली जी स्टील लॉबी आसूं येता किंवा त्यांच्या दबाव जस्ट फॉर जनरल अंडरस्टँडींग 50% एक्सपोर्ट ड्युटी ताजे शिवाय तू गेलो तू रॉयल्टी पे करता ताजे शिवाय तू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाक तुगेले हे पे ताजे शिवाय तू आयएन ओर परमनंट फंडाक पे करता. सो हे जर सगळे जर पळयलें जाल्यार वायेबिलिटी जी आसा बिझनेसाची ती आसूंकूच शकना. आनी एक दुसरी गोंयची सद्याक आर्थीक परिस्थिती अशी आसा की पयर सुद्दां ते दिल्ली जेन्ना फायनान्स मिनिस्टराक मेळ्ळे मुख्यमंत्री म्हाका दिसता तांचो मेन मुद्दो जो आशिल्लो मायनींग हॅपन्ड एट द सेम टायम सो ताणें तो घेतलो. अदरवायज म्हाजो मेन मुद्दो आशिल्लो की जुलयाक जर GST कॉम्पेन्सेशन बंद जालें सेंटरा कडच्यान येवपाचें जाल्यार सरकारा कडेन गव्हर्मेंट सर्वंटाक पगार घालपाक पयसो आसना. सो ह्या परिस्थिती लागून ते थंय मेळपाक गेल्ले. अशें हातूंत भितर म्हाका दिसता आय थिंक सेंटराची गजाल क्लियर आसा की तुमी सेंटरा कडच्यान पयसो मागचे परस तुमचो उद्देग सुरू करात. आतां उद्देग जर सुरू करतले जाल्यार मायनींग सोडल्यार सद्या सरकाराच्या हातांत सुरू करपाचे कसलेच म्हाका दिसता मूड आनीक उरलो ना. Joel, what do you think? Because what are the options before the chief minister now? Because he needs money. There is the problem is so severe that he might not be able to pay salaries by July or August if the GST compensation stops. The only way out probably is to restart the industry, and there is only mining industry. Nothing else can be restarted at the pace at which the finances are required. I feel that the state government can still negotiate on the GST compensation to a certain extent. जे बिलकुल बंद करता म्हणल्यार ते I don't know how म्हणून extension मागपाक शकतले. Other states are also asking for the extension. Same thing. Secondly, what happens is miningaचेर आता सारको फार म्हणला. So mining, I don't think the center will make an exception only to Goa based on this argument that Goa is producing low grade ore. And we are only have to rely on tourism, and a major part of it is austerity. We'll have to cut down on our spending. Spending म्हणून आता all major infra projects which we are trying to plan and do, I mean we'll have to keep it on hold. Otherwise तुका salary pay करपाक problem जातलो. वा ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान भायर सरकार मायनींग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मायनींग इंडस्ट्री नाव. GST कॉम्पेन्सेशन जर तुगेले बंद जाता आनी मायनींग जर सुरू जायना जाल्यार सरकाराक राज्य चलोवप शक्य आसा. कांय लोकांक दिसता न्ही की मायनींग बंद जाल्यार चलूं शकता म्हणून. ते 2012च्यान आमी पळयता की 2010, 11, 12 जो 1000 किंवा 1100 कोटीचो डायरेक्ट रॉयल्टीचो रेवेन्यू येतालो त्या भायर डिझेल पेट्रोलाचेर वाड जाता. जेन्ना मायनींग बिझनेस चलता तेन्ना डिझेल पेट्रोलूय त्या सायडीन लागता. सो तेतूनय सेल टॅक्सानूय तातूंत वाड जाताली थंयसर. ते 2012च्यान हो जो राज्याच्या तिजोरीचेर जो फटको बसपाक लागला तो आतां मेरेन आसा. म्हणजे दर वर्सा 1000 ते 1500 कोटी रुपया बुडल्या. तितलेच आमी लोनूय घेता न्ही दर वर्सा. 1,500 कोटी रुपया बुडलेले आसा. दर वर्साक बुडटात ते. फाटल्या 10 वर्सान 15,000 कोटी रुपया अशेंच बुडलेले आसा. आनी हाच्या फुडें सरकाराकूय दिसता आसतलें की आपूण कॉर्पोरेशन करून ते सरकाराची काल मेरेनची थिंकींग आशिल्ली ती की आपूण कॉर्पोरेशन करूं शकता म्हणून. आतां एक्सपोर्ट ड्युटी लागली 50% जाल्ल्या कारणान ते सरकाराकूय परवडपाचें ना, ते कोणाकूच हांगा परवडपाचें ना.
गोंयचो मायनींग बिझनस हे जावपा खातीर. सो ट्रेजरी गोंयच्या राज्याच्या तिजोरीक हेच्या फुडें अजून वायट दिसूच येवपाचे आसा. बरे दीस आतां येवपाची शक्यता कमी आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन पर्याय कितें आहा? आतां GST कॉम्पन्सेशनाचेर एक आसा की विथ द प्रेशर इज फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स की हें वाडोवचो म्हण. आनी एक गजाल म्हाका लोकांक याद करून दिवपा जाय की 2012 जेन्ना मायनींग बंद जालें तेन्ना सावन गोंय सरकार व्हडा प्रमाणांत लोन घेवपाक लागलें, रीण काडपाक लागलें. ती जी 10 वर्सांचे बॉन्ड्स आशिल्ले ते आतां मॅच्युअर जाल्यात 2022 आनी सरकाराक इंट्रस्ट तर पे करचो पडटा जें रीण काडलां 10 वर्सां भितर. आतां प्रिंसिपल रिपेमेंटा आयला जाका ऑलमोस्ट 2000 कोटींच्या वयर तरतूद लोन आनीक इंट्रस्ट आनीक प्रिंसिपल पेमेंटाची 2000 कोटींच्या वयर तरतूद ह्या बजेटाक केल्ली आहा. सो हय जायकाचो पेमेंट आतां करचो पडटलो हांकां. बरोबर. जायका खातीर जे लोन मेळ्ळा ताचोय रिपेमेंट चालू जावपाचो आहा न्ही. हय. सो गव्हर्मेंटाक पयसो जाय रीण फारीक करपाक. आनीक बाकीचे उद्देग गजाली ना. मागीर आनी उद्देग ना, उद्देगाची रेव्हेन्यूची एडिशनल रेव्हेन्यू मोबिलायजेशनाची साधनां नात सारकें. अशी सरकाराची परिस्थिती आसा. पांडुरंग, व्हेरी फ्रँकली वायल कंक्लुडिंग आय विल आस्क दिस क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, हाऊ डिफिकल्ट आर नेक्स्ट 6 months फॉर अस एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द गव्हर्मेंट? मुख्यमंत्र्याक खूब म्हणजे अडचणीचे हे दीस आसात. तरी आतां GST कॉम्पन्सेशन जर तेंच्यांनी कंटिन्यू दवरले जाल्यार तातूंतल्यान दिलासो मेळूंक शकता. आनी सरकारान कितले प्रयत्न केले तरी खाणी काय इतल्या बेगीन सुरू जातल्यो अशें खंयच कसलीच संकेत कसलीच चिन्नां दिसनात. म्हणून म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री GSTचें कॉम्पन्सेशन चालू करपा खातीर सेंट्रला कडेन प्रयत्न करूं शकता आनी केंद्र सरकार तातूंत ताका मदत करूं शकता. जोयल? We already have a 1,000 crore gap in revenue because of this GST this thing. So how government कसो हे भरतलो 1,000 crore? Secondly, how it will keep itself afloat under the current आमचे social welfare scheme आसा, then salaries आसा, खूब आसा. It is a very grim situation. Our fiscal deficit is growing, I mean, exponentially, and it's huge now, and it is just climbing higher and higher. Situation is very grim. They have to come out with something and maybe plead with the center, because it's a BJP government at the center, to extend the inevitable and say, okay, fine, give us. एक गजाल एडमीट करपाक जाय की चीफ मिनिस्टर काय गजाली ज्यो आसा न्ही, आतां एग्जाम्पल हावजींग लोन बी जे दिवपाची आशिल्ली, तो जाणा की हातूंतल्यान बेश्टूच पयशे जे आशिल्ले ते भायर वयतले म्हणून. सो तेणी काय गजालीचेर तेणी कंट्रोल करपाक पर्याय ना. सो काय गजालीचेर कंट्रोल करपाक तेणी प्रयत्न Again, austerity measures. मॅनेज करतलो. म्हाका एकच गजाल दिसता, Spending has to be controlled. करेक्ट. म्हणजे वायल कंक्लुडिंग म्हाका एक गजाल दिसता की पयशांची खंय सवंग घेवपा येना. बरोबर. आनी आज परिस्थिती, राज्याची परिस्थिती अशी आसा की तिजोरेक आमी पयलीं खळखळात बी म्हणटाले पळय, ताज्याकीच बिकट परिस्थिती आसा. सद्याक तिजोरीच विकून तरी कितें एक 4 पयशे मेळटा जाल्यार तातूंतल्यान एक 4 रस्त्यावेले खड्डे भरपाचे, इतली तुगेली बाबत परिस्थिती जाल्ली आसा. पूण ह्या परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर म्हाका दिसता राजकीय नेतृत्वानूय ती धडाडी दाखोवची पडटली. केंद्रा कडेन वचून ज्यो गजाली करून घेवपाक त्यो करून घेवच्योच पडटल्यो. कारण ना जाल्यार जी परिस्थिती जातली, फाल्यां जर पगार घालपाक जायना आनी रीण काडून कितले दीस पगार घालतले आनी हे कितले दीस चलतले, हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसा. आमी ब्रिजावेल्या खड्ड्यांचेर आनी ब्रिजाच्या कामा वेल्यान सुरवात केल्ले आनी ह्या वस्तुस्थितीचेर येवन हांगा थांबतात. पांडुरंग, जोयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. म्हाका दिसता वी मिस्ड किशोर टुडे. रस्त्यांचेर म्हाका दिसता आमची तिगां परस चड पोटतिडकीन किशोर उलयता, बट वी शॅल हॅव हिम नेक्स्ट वीक. सो कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.